संतांतोंतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या पात्रोन सांताक मान करूं ताचे मुखांतर देवान आमकां केल्ल्या सरूपकारांक अर्गां दिवंक आनी फुडल्या वर्सां ताची मजत मागोवंक तयाराय जावन आज बेस्प आनी फाल्यां आमच्या फिरगजेचे फेस्त आमी संभ्रमता आनी हेच्या देवाच्या उतराच्या नियाळाक आमी नियाळ करचो विशयी देवाक आनी पेल्याक मोगान वळखोंक सांतांतोनीची मजत आमी मागया। देवाक आनी पेल्याक मोगान वळखोंक सांतांतोनीची मजत आमी मागया। तो एक सांजेचो वेळ मदर तेरेसा कोलकाताच्या मार्गादे गेल्यान चलोन वेताली। ते दळा तिचे दिस्त गटारांत पडून आसलेल्या मरणाक लागीं जाल्ल्या एका व्यक्तीचेर गंजता। कठीण पिडेस्त तो जाल्लो, ताचें सगळें आंग रुवांनी भरिल्लें आनी मरणाक तो लागीं पावुल्लो। जायतो लोक ताणें फाशार जातलो तरी कोणेय ताचें गण्य करूंक ना। ताच्या कुडींतावन एका रितीची विपरीत घाण भायर वेताली आनी कठीण आनी ताची कश्टांची परिस्थिती पळोवन लोक पळोवन पयस धांवतालो। आनी ह्या संदर्भार मदर तेरेसा थंयसर पावता। मदर तेरेसा त्या व्यक्तीच्या लागीं वेता, दिंब्यांनी पडता, त्या व्यक्तीक उखलता आनी आपल्या आसऱ्याक ती व्हरता आनी थंयसर त्या पिडेस्ताक बऱ्या रितीन ती नितळ करता। बरें वस्त्र त्या पिडेस्ताक दिता, बरें जेवण त्या पिडेस्ताक वाडटा, बरें करून ताचे लागीं उलयता आनी ताचे संगी मेळोवन थोडो वेळ मागण्यांत करशिता। अशें त्या पिडेस्ताक बोवा पुरबायेचो सांगात ती दिता। अशें ताचें जिवीत इल्लेशें बरें जालें, पूण थोड्याच तेंपान तो मरण पावता। मरणाक लागीं पावता आसतना एक दीस मदर तेरेसाक तो पळयता आनी मदराच्या हाताक घट्ट धरून गळगळ्यांनी तो रडता आनी तो अशें मदराक म्हणटा, हांव एक मनशादी बरी मार्गादेगेर जियोन आशिल्लो, पूण हांव आज एका आंच बडव्या बरी मरोंक आयतो आसा। हांव एक मनशादी बरी मार्गादेगेर जियोन आशिल्लो, पूण आज हांव एका आंच बडव्या बरी मरोंक तयार आसा। हाका खारान तुजो मोग आनी तुजी सेवा आनी तुजें सांगातपण। मोगाळ भाव भयणीनो, बोवा पुरबायेचे लिसांव मदर तेरेसाच्या जिणयेंत आनी ह्या घडितांतावन आमकां मेळटा। मदर तेरेसान जायते फावटी सांगलेलें आसा, हर एका व्यक्तींतय जेसू लिपोवन आसा, हर एका व्यक्तींतय जेसूक आमी पळोवंक जाय। गरजेवंताक कुमो करचें म्हळ्यार जेसूकूच आमी कुमो केल्ले बरी। मदर तेरेसाचें जिवीत हे दिशेन आमकां एक व्हरतें आदर्श, देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान भरूंक आनी आमची जिवीत सेवेच्या वावरांत करसूंक मदर तेरेसा एक श्रेश्ठ धाकलो म्हणून आमी सांगेत। देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाक पात्र जाल्ली मदर तेरेसा सर्व काळांक एक आदर्श आनी ती आमकां सदांच राखता आनी सांबाळता। आज आमी सांतांतोनीक मान करता आसतना देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाक पात्र जाल्लो, देवाचो आनी पेल्याचो मोग कितें म्हणून शिकयल्लो आनी देवाचो आनी पेल्याचो मोग आपणाच्या जिणये मुखांतर, आपणाच्या वावरा मुखांतर, आपणाच्या सेवे मुखांतर सगळ्या संवसाराक
कळीत केल्लो एक श्रेष्ठ सांत म्हणून आमी सांगयेत. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग उपदेशा पैकी पयलो आनी श्रेष्ठ. हाचे भायर खंयचोच उपादेश ना. केदळा आमी देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग सांगता करता त्या दळा मोगाची संपूर्णता आमी भोगता मात्र न्हय, त्या मोगाक आमी पात्र जाता. सांतांतून देवाचो प्रत्यामापान ताणें मोग केलो. देवाचें उतर परगट करच्या मुखांतर, देवाची वळख जायत्या लोकांक दिवच्या मुखांतर आनी देवाक आपलो सडवंदार म्हणून गेल्ल्या कडेन परगट करच्या मुखांतर सांतांतून देवाच्या मोगाक पात्र जालो. ते मात्र न्हय, देवाचो मोग करतलो सांतांतून पेल्याच्या जिणयेंत देवाक ताणें पळयलें. तांच्या कश्टांक तो पावलो, तांची सेवा ताणें केली. लौकीक तशेंच आत्मीक गरजां खातीर तो पावलो. सबार पिडेस्तांक ताणें गूण केले, सबार देवसाराक ताणें धांवडायले. भायर पडल्यो जायत्यो वस्तू मेळाशे बरी ताणें देवा लागीं मागले. आनी आजून हजारांनी लोक सांतांतोनीची मजत विविध रितीन मागता आनी खंडीत जावन आमकां ते मेळटा. प्रत्येक रितीन आमच्या दिसपडत्या जिणयेंत खंयचेय एक वस्त भायर पडली जाल्यार सांतांतोनीचें नांव उलो करून आमी मागलें जाल्यार आमकां मेळटा. जायत्या संदर्भांनी म्हज्या जिणयेंत तें नीज जालां. कांय थोडे फावटी दवरलेली वस्त मेळना जाल्यार, भायर पडलेली वस्त मेळना जाल्यार सांतांतोनीचें नांव काडून सोदल्यार घडये भितर ती म्हाका मेळ्ळ्या आनी जायत्या लोकांक असो अनुभव जाला. सांतांतून एक श्रेष्ठ सांत भायर पडल्यो वस्तू आमकां सोदून दिवचो तसलो. कांय थोड्या संदर्भांनी मोगाळ भाव भयणीनो आमच्यो वस्तू भायर पडटात आनी सांतांतोनी लागीं आमी विचारलेले आसा आनी ती आमकां मेळ्ळ्या. पूण ताच्या की चड मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिणयेंत जायते फावटी आत्मीक संती भायर पडटात. कांय थोडे फावटी बोगसाणें म्हणली बोवापूर बायेची संगत आमच्या जिणयेंतावन भायर पडटा. कांय थोडे फावटी समाधान म्हणली, कांय थोडे फावटी सेवा म्हणली सगत, कांय थोडे फावटी हेरांच्या गरजांक पावचे, हेरांच्या आदाराक येवचे. क्रिस्तांव धर्माची जायती लक्षणां मौल्य आसात. कांय थोडे फावटी आमच्या जिणयेंत ही मौल्यां भायर पडटात गी खंडीत जावन पडटात आनी त्या दळा आमी कितें म्हणटा जायते फावटी कसता. आज संवसारी वस्तू भायर पडटा आसतना आमी सांतांतोनी लागीं मागलेले बरी. दिसपडत्या जिवितांत आमी आमच्या जिणयेंत बायबल आदारीत मौल्यां भायर पडटा आसतना ती ताचे मुखांतर आमी विचारया. सांतांतोन समाधान म्हज्या जिणयेंत भायर पडला तें हाडूंक म्हाका कुमो कर. सांतांतोनी म्हज्या जिणयेंत बोगसाणें भायर पडला तें भोगूंक म्हाका आदार दी. सांतांतोन सेवा करचें, उदारमनाचें मौन म्हजे थंय पयस जाला तें आसा करूंक म्हाका तुजो आदार दी. कितल्या पुरबायेचें मागणें. आमी हें मागलें जाल्यार कांय थोडे फावटी आमची जिणी बदलावन जातली आनी ती बरी जातली म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. देखून मोगाळ भाव भयणीनो सांतांतोनी बराबर देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूं, देवाक आनीक पेल्याक मोगान लेखूंक आमी प्रयत्न करया. सांसुबांवचें पयलें पत्र अध्याय 4 20वी ओळ अशें आमकां म्हणटा, कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तो व्हडलो फडकिरो. पळोवंक दिसतल्या आपल्या भावाचो तूं मोग करिना जाल्यार पळोवंक दिसनातलेल्या देवाचो तुवें मोग करचो कसो. भोव अर्थाबरीत आनी गुंडायेची उतरां. कांय थोडे फावटी आमी इगर्जेक येता, नमस्कार करता आनी देवाचो मोग करता म्हूण आमी सांगता आनी करूंक प्रयत्न करता. पूण आमी फाटीं वता आसतना आमच्या शेजारा जिवन आसूं, आमचो भाव आसूंक पुरो, शेजारी आसूंक पुरो, कुटुंबाचो आसूंक पुरो, वाड्याचो आसूंक पुरो, फिरगजकार आसूंक पुरो, कांय थोडे फावटी थंयसर देवाक भेटोवंक आमकां कस जाता, थंयसर मोग करूंक आमकां कस जाता, बोगसूंक आमकां कस जाता. केदाडा थंयसर मोग करूंक आमी सलवता आनी आमी सांगता देवा हांव तुजो मोग करता. त्या दाडा आमचो मोग फडकिरो म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. देखून जर तर आमी मोग करता नांगी म्हणले शेजारा कुटुंबांत
आमच्या दुस्मानाचो मुख करचे मुखांतर ते आमी रुजू करूंक जाय म्हणून सांतांतून आयच्या दिसा आमकां सगळ्यांक उलो दिता. मगाळ भाव भयणीनो, सांतांतोनीच्या जिणेंत घडलेले एक बोवा पुरबायेचें गणीत अशें आसा. तो जियेवन आसल्या गांवांत एक ग्रेस्त मनीस एक पटी मरण पावलो खंय. आनी तो ग्रेस्त मनीस ग्रेस्तकायेक लप धरलो, आपलेशी तो जाल्लो. हेरांची परवां जावं, दुबळ्यांक कुमो करचें जावं, हेरांच्या गरजांक पावचें जावं, ताणें चिंतलें ना आनी ताणें कुमोक केल्लें ना. दान धर्म ताच्या जिणयेंत तें देखलेंच ना. असलो एक ग्रेस्त मनीस मरण पावता. आनी ह्या संदर्भार सांतांतोनीक त्याच्या मरणाक शर्माव सांगूंक आपयतात. आनी त्या मरणाच्या मिसा वेळार सांतांतोन शर्माव सांगता आसतना अशें म्हणालो खंय, ह्या मनशाचें काळीज ताच्या कुडींत ना, बागार धनधर्मी पुंसान दवरलेल्या त्या पेटेंत आसा. ह्या मनशाचें काळीज ताच्या कुडींत ना, बागार ताचें काळीज धनधर्मे पुंसान दवरलेल्या त्या पेटेंत आसा. आयकल्या सकट लोकांक एका रितीचें अजाप जालें. सांतांतोनीन सांगलें वैगी सदगी म्हणलें एका रितीचो दुबाव तांकां उपजालो. देखून ताचे धनधर्मे आसलेल्या पेटे लागीं वचून ताची पेट तांणी उक्ती गेली. आनी अजाप म्हणलें बरी, त्या पेटेच्या कुशीन भांगाराच्या नाण्या कुशीन त्या ग्रेस्त मनशाचें काळीज आसलें खंय. पावनांतल्याक परत तांणी येवन त्या मनशाची कूड उक्ती गेली. ताचें काळीज तांदू आसा गी नांगी म्हूण पळोव. आनी ह्या संदर्भार त्या मनशाचें काळीज त्या कुडी थंय नातलें तें पळयतात. मुगाळ भाव भयणीनो, हें एक अजाप म्हणून आमी सांगीत सांतांतोनीच्या जिणयेंत घडिल्लें आनीक जायते कडेन आमकां आयकोंक मेळटा. देखून मुगाळ भाव भयणीनो, आमचें जिवीत देवाक आनीक पेल्याच्या मोगाक पात्र जालें जाल्यार आमचें काळीज देवाक पावतलें. जर तर ग्रेस्तकायेक लबदल्या, वायट संगतेक आमी लबदल्या, तर खंडीत जावन आमचें काळीज देवाक मानवचें ना आनी थंयसरी तें पावचें ना. देखून आपलेशी मनशांचें, ग्रेस्तकायेक लबदल्या मनशांचें काळीज खंडीत जावन देवा थंय पावना म्हणल्यार हो एक गुर्त म्हणून आमी समजून घेवयेत. ग्रेस्तकाय पाड न्हय, ग्रेस्त जावचेंय पाड न्हय, पूण त्या ग्रेस्तकाये मुखांतर आमी कितें जाता? आपलेशी जाता, स्वार्थी जाता, म्हाकाच म्हणलें चिंतप आमच्या मतींत आसा, वादांतलें हांव इल्लेशें वांटून घेता, हेरांच्या गरजांक पावता, हेरांच्या कुमकेक येता, तर खंडीत जावन आमी दादोशी जातल्या आनी पेल्याचो मोग आमी करूंक पावतल्या, पेल्याच्या जिवितांत देवाक पळोवंक आमी शकतल्या. अखेर करच्या फुडें मुगाळ भाव भयणीनो, आयचो वांजेल आमी नियाळ केलो जाल्यार जेजू बऱ्या गवळ्याचे श्रेश्ठ दाखलो आमचे मुखार आसा. देवाच्या मोगाक आनी पेल्याच्या मोगाक पात्र जाल्लो जेजू बरो गवळी. आनी बऱ्या गवळ्यान आमकां एक वर्तें आदर्श दिला. पेल्याच्या मोगाक आनी देवाच्या मोगाक पात्र जाल्लो व्यक्ती ताणें कितें पुरा करूंक आसा. बऱ्या गवळ्याचें निदर्शन दिवन अशें आमकां म्हणटा, देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाक पात्र जाल्लो व्यक्ती आपणाचो जीव दिवंक केदाळय तो तयार आसा. आपणाच्या जिविताची पर्वा ताका ना, बगार देवाच्या मोगा खातीर आनी हेरांच्या मोगा खातीर आपणाचो जीव दिवंक त्याग तो सदांच तयार आसा. बरो गवळी आपणाच्या बकऱ्यांक जीव दिल्ले बरी, बकऱ्यांचें रक्षण केल्लें बरी. एक मनीस हेरांचो मोग करता जाल्यार तांचे पासो तो जीव दिवंक, तांचें रक्षण करूंक सदांच तो तयार आसा. दुसरें जावन देवाच्या आनी हेरांच्या मोगाक पात्र जाल्लो व्यक्ती सडाव जावन हेरां विशयी चिंता. बरो गवळी हांगासर म्हणटा, म्हज्या बकऱ्याची सदांच हांव चिंता करता, तांचे पसत हांव जीव दिवंक तयार आसा. तांकां अवघड घडटा गी, तांकां आपाय आसा गी, तांकां मुखार कितें राखोन आसा, तांकां रक्षण हांवें कशें दिवचें, तांकां बरो सरो हांवें कशें दिवचें, ह्या विशयी जायतें चिंतप बरो गवळी आटयता. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाक पात्र जाल्लो व्यक्ती
आपणा विशयेंत मात्र न्ही, आपणाच्या कुटुंबा विशयेंत मात्र न्ही, हेरां विशयेंत, समाजा विशयेंत कांय इल्लेशें बरेंपण आमी करीत म्हणले सदांच तो चिंता. आनी हें मोगाचें आनी एक लक्षण म्हणून आमी सांगयेत. तिसरें जावन देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाक पात्र जाल्ल्या व्यक्तीक जायते मनीस वळखतात, जायते तांचो मान बागयतात, तांणी बरें केलां म्हणून सांगतात. आज एक घडीभर आमच्या भोंवतणी आमी जियेत आसतना कितले जण आमकां बरें म्हणून म्हणटात, वा ह्या मनशाक खातीर हो मनीस आमकां कुमो करता, ह्या मनशा लागीं विचारल्यार कायलीशी कुमोक मेळटली, हो मनीस वा ह्या मनशा लागीं विचारल्यार तो सोन घालिना, कशें मनीकन आमकां कुमो करता. असली उतरां आयकूंक मेळटात की वा ह्या मनशा लागीं उलोवचें कोणें, तो मनीस की पिट्टाशी, त्या मनशा लागीं उलोवचें कशें, वा त्या मनशाक विचारचें, त्या मनशा लागीं विचारच्या बदला हो घस बसचें बरें. असली उतरां आमचे विशयांत आयकूंक मेळटात की एक घडीभर आमच्या सजिणीया विशयांत आमी नियाळ करया. हेर म्हजे विशयेंत कितें म्हणटात, सगळ्यांनी बरें म्हणून सांगाचें म्हणून न्ही, पूण जायते जण एक रीत आमकां वापरतात जाल्यार तातूंत कितें किसत आसा म्हणलें आमी समजून घेवचें. कशें बकरे बऱ्या गवळ्याक वळखतात तसो ताळो आयकतात. आज आमकां कितले वळखतात, आमच्या शेगुणाक कितले वळखतात, आमकां बरें म्हणून कोणी मनी म्हणटा की कित्या खातीर आमकां म्हणटा, जर तर आमी बरी नात म्हणून म्हणटा जाल्यार कित्या खातीर आमकां म्हणटात. एक घडीभर आमी नियाळ करया. निमाणें जावन बरो गवळी आपल्या शेळयांक सदांच एकवटीत दवरता, तो घुसपट करिना, गोंदळ करिना, पंगड करिना आनी एकामेकाक झगडून पडोवंक कारण दिना. बऱ्या गवळ्याचें लक्षण सक्कड बकऱ्यांक सांगाता दवरून एकवटीत रितीन तो राखता. देवाच्या आनी मोगाच्या, देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाक पात्र जाल्ल्या व्यक्तीचे आनी एक लक्षण, तो सदांच एकवटीत रितीन जियोवंक प्रयत्न करता, सक्कडांक सांगाता तो दवरता, सक्कडांक सांगाता तो मार्गदर्शन दिता आनी एक वाटेन मुखार व्हरता. एकवट म्हळ्यार एक वाट, ती जेजून दाखयलेली वाट, त्या वाटेन आमी फुडें समकूंक आसा. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या दिसा ह्या देवाच्या उतरांच्या नियाळांत आमी पात्र घेत आसतना सांत आंतोनीक आमची देख घेवन देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगाक पात्र जाल्ले व्यक्ती जावन दिसपडटी आमची जिणी बऱ्या रितीन जियोंक तसो आदार आनीक मजत आमी मागया. आमीन.